ह्यो हांव म्हणना की हे सगळे इलेक्शन कमिशन करता म्हणून. इलेक्शन कमिशन कोण कोण त्या गांवांतले सरपंच पंच बाकीचे जिल्हा आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान जे तांचे स्टाफ आसता प्रत्येक वार्ड वायज ते हे सगळे जमयता. हे सगळे तांच्या लक्षांत येवपाक जाय आनी त्या नंतरूच हेचेर भाश्य करूंक शकता. जो पर्यंत गव्हर्मेंटाचो आतां ते म्हणटा कर्नाटकांत जालें म्हणटा. कर्नाटकांत सरकार कोणाचें आसा? काँग्रेसचें आसा. थंय जो BLO आसता तो कोणाचो आसतलो? कोण तरी तांचे अंडर आशिल्लोच आसतलो. आनी BLOन हें जर पळयलें ना जाल्यार ह्यो गोश्टी घडूंक शकता. सगळ्याच गोश्टी इलेक्शन कमिशनाचेर दिवचे ना. म्हज्या हातूंत सुद्दां एका वार्डांत जो शाबूर म्हणून वार्ड आसा 350 मतां थंय ना. ती वेगळे आसा ती पूण ती दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी रावता पूण आजून ती मतां आसा. सो BLOची चूक चड आसा. So BLO is the person who is nominated for this purpose. And BLO ने पळोवपाचें आसता.